Biological signature on this vegetation. This area is known as an eco-sensitive area, and according to the CRZ regulations, it is said to be an endangered marine turtle olive ridley nesting and habitat area. Now, according to the CRZ regulations, it is to be treated under the Indian Wildlife Act. And under the Indian Wildlife Act, unless permission is obtained from the wildlife authorities, no construction whatsoever can be done. The second part is that since it is an eco-sensitive area, under the CRZ, any development work in the eco-sensitive area is prohibited. I repeat the word prohibited. The part is that the sand dunes, according to the CRZ regulations, cannot be cut, cannot be altered, cannot be dressed, cannot be damaged. म्हणजे तुमकां दिसता पडटा फाटल्यान मोठ्या प्रमाणात सरकारी पुरस्कृत असे डिस्ट्रक्शन चालू आसा. ह्या बिचाचे जे डिस्ट्रक्शन चालू आसा, अशो मोठे मशिनरीज वापरून भर बिचाचेर जे लेवलिंग चालू आसा. आता 3 मुद्दे आसात महत्वाचे. वो फेमस टर्टल बीच. या टर्टल बिचाचेर उद्योग सुद्धा करपाक तशी परमिशन मेळना, कंस्ट्रक्शन करपाक परमिशन मेळना. आणि अशें आसतना लोक जर सामान्य माणूस कितें धंदो करतलो, कितें बारीकसो शेळ घालतलो, जाल्यार असंख्य कटकटी, तांकां लायट सुद्धा मेळना. आणि ह्या परिस्थितीन सरकार हांगा डेव्हलपमेंट कसो करता हो प्रश्न आसा. दुसरो, ह्या निसर्गाची राखण करपाक जे सँड ड्यून्स आसता, हे सँड ड्यून्स कट करपाक अलाउड ना. एक सामान्य मनीस जर सँड ड्यून्स कट करीत जाल्यार ताका भितर पडटलो 10 वर्सांक. अशे परिस्थितीन सरकार हे सँड ड्यून्स कशे कट करता. हे सँड ड्यून्स म्हणजे प्रोटेक्टिव्ह शिल्ड. ही निसर्गान तयार केलेली एक समुद्राची वाट लागची न्हय ह्या हेतूंतल्यान निसर्गान तयार केलेले ड्यून्स हे जे वाऱ्याच्या हाचेर समुद्राची जी वारो जो वारो हे व्हरता, दर्याचो रेंव व्हरता, ती खंय तरी एकट्टा जावची आनी ताका प्रोटेक्शन हे सँड ड्यून्स कशे कट करतात. दुसरी गोष्ट जाली. तिसरी महत्वाची गोष्ट सीआरझेडा भितर आज एक सामान्य नागरिकाक आपलो दुरीग रिपेर करूंक मेळना, घर वाडयतलो एक रूम काडटलो जाल्यार करूंक मेळना. सर्वसामान्य गरीब लोक जो आपलो एक बारीकसो धंदो करूंक सोदता तांकां करपाक मेळना. आणि अशा परिस्थितीन सरकार हे व्हडले डिस्ट्रक्शन कशें करता.